जाल्ले आनी हांव ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हटलं मिस्टर आग्नेल फेर्नांडीस जो आमचो एक्स MLA ताणें आमचेर आरोप केला की आमी लँड ग्रॅबर्स, म्हाजो बापूय गुंडा जे नांव दयानंद नायक तो गुंडा, आमी लँड ग्रॅब केला आनी तो कितूनूच ना म्हणून ताजेर आमी आयज वीथ प्रूफ आमचो स्टेटमेंट दिता आनी ही प्रेस ताका लागून घेता. अनुजा नायक, घर डिमोलीश जाला ते म्हाजे फाटल्या दिसांनी. सो आमकां ताका लागून आयज आमी सगळे डॉक्युमेंट दाखोवपाक बसल्या प्रेस कॉन्फरन्स दिवपाक. त्या प्रमाणे First of all, I would like to tell Mr. Agnello, our ex-MLA, that we are not robbers, nor land grabbers, nor my father is gunda. तो जशें सांगता की दानू गुंडा तो लोकल गुंडा खंय इज अ गून म्हटला तेणी, तो खंय लँड ग्रॅब करता. आतां हांव सांगपाक सोदता द प्रॉपर्टी बेरींग सर्वे नंबर्स 129/5, 129/6, 129/1 have been in peaceful possession and enjoyment with our family, माझ्या आज्याच्या नावार from liberation of Goa, and my grandfather's name is duly recorded in survey records as occupant of 2 properties and tenant of 1 property bearing survey number 129/5 till date. तुम्ही हे पळोवपाक शकता, हो 5 आमी हांगासर टेनंट म्हणूं लागल्या, जे घर थंयसर डेमोलिश केला पळय तें, आनी हे बाकीचे तो ऑक्युपंट म्हणूं लागला. हे 9 आमी हांगा मुनकार म्हणूं लागल्या, हे 6 तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर आमी ऑक्युपंट म्हणूं लागल्या कृष्णा मुकुंद नायक, आनी हो 1. दुसरें म्हटल्यार हांव सांगपाक सोदता द सेड जुआंव कुस्टोडियो फेर्नांडीस नॉर हीज any family member ever showed up their presence in this said properties. तो म्हणटा त्यो प्रॉपर्टीज तेंच्यो जो जुआंव कुस्टोडियो फेर्नांडीस आसलो तेज्यो म्हणून तेंचो कोणूच हांगासर केन्नाच येवंक ना. In 2004, one Mrs. Joan D'Souza, who happens to be the sister of our current Sarpanch, Mr. Blaise Fernandes, filed civil case against my grandfather and my family through a power of attorney, which allegedly was executed in Bombay for declaration and permanent injunction against us, which was dismissed by the Honorable Court in 2009. तो म्हणटा की जी नन जी कोण आसली तेणी नांव घेतला पळय तेणी आमचेर CRZान केस घातलेली म्हणून, पूण ही केस मिस्टर ब्लेज जो आतां आमचो सरपंच आसा कांदोलीमाचो ताच्या भयणीन घातलेली ही केस आमचेर, आनी ती बी पावर ऑफ अटर्नी करून. दुसरें, in 2007 was the said Joan D'Souza, sister of Blaise Fernandes, power of attorney holder, not the nun as said by Mr. Agnello in his statement, who filed complaint against my grandfather with respect to house number 425 situated in 129/5. Night club named Vanilla belonged to Mr. Agnello Fernandes, ex-MLA, and not anybody else, as all the permissions are taken in his name. तुम्ही पळोवपाक शकता जे 129/1 आसले तितून मिस्टर आग्नेल फेर्नांडीसान आपले नायट क्लब घातलेले, बार एंड रेस्टॉरंट घातलेले, आनी ताचेर लोकांनी कानोयच्या लोकांनी मेळोन ते डेमोलिश केला, कारण थंयसर खूब इलिगॅलिटीज आनी नॉयज पोल्युशन सगळें चलतालें. आमी तेजेर कसलोच आरोप करूंक ना, तेणी थंयसर आमची प्रॉपर्टीन येवन आपणें घातलेलें आनी तो चलयतालो ते म्हणटा आपल्या फ्रेंडाचे. पूण हांगासर तुमी पळोवंक शकता ही हायकोर्टाची ऑर्डर आसा 2007ची, म्हणजे तुम्ही पळोवंक शकता हायकोर्टाची ऑर्डर आसा. दुसरें, in 2009 Mr. Agnello executed sale deed with Modelma Hotel respect to 129/1. आत्ता सांगला तो वनिला तेणी घातलेलो पळय तो पार्ट. And in the year 2010, Mrs. Joan D'Souza, as power of attorney, executed sale deed with Modelma, which are in respect to 129/5, 6, 1 part without our knowledge. तुम्ही हांव तुमकां दाखोवपाक सोदता मिस्टर आग्नेल फेर्नांडीस म्हणटा की ताणें तो जे मॉडेलमा जे आतां हे आसा पळय तांकां वळखना, ताजे मॉडेलमाचे सेल डीडीर नांव आसा. And whereas the part of the first part had entered into agreement dated 21/5/2001 with one Mr. Agnel Fernandes to sell part of the property under survey number
129/1 एट मेजरिंग 500 स्क्वेअर मीटर्स. तुम्ही पळोवंक शकता ही 2009ची सेल डीड आणि ही मॉडेल वांगडा जाल्या. दिस सेल डीड इज विथ मॉडेल मा. तुम्ही पळोवपाक शकता ही सेल डीड. आनी तो ताणें स्टेटमेंट असो केला की आपूण जे आतां जे कितें जालां पळय तांकां वळखना. जे बिल्डर आसा मॉडेल मा ताका खंय तें नांव बसून प्रोनावंस करूंक जायना. बट ही सेल डीड तेणी कशी केली, ताचे हाजेर नांव कशें येयलें. तो म्हणटा आमी जय साळगांवकर मायकल लोबोचेर बेश्टोच आरोप करता. बेश्टो आरोप करिना, ताचें नांव घेतलां तें कारण फक्त इतलेंच की ताचें नांव सेल डीडीर आसा. ताचें नांव तें वनिला लॉन्स ताचें म्हणून आसा. तो म्हणटा नानान सगळें केलां. ती देवाची भक्त आसली, तिका पयशे नाका आसले. पयशे जे आसले ते हेका. फुडें मॉडेलमा इज हॅरेसिंग अस टू डू सेटलमेंट अँड अग्री to their terms and leave our ancestral home wherein my grandfather, late Krishna Naik, was born and whose name is given to the village road. आमचो जो रोड आसा ताका म्हाज्या बापायचें नांव दिलां एज अ हॉनस्ट सरपंच कित्याक तो एक्स सरपंच आसलो कानोळेचो. द हावज इज मोर दॅन 100 years. तुम्ही मागीर पळोवपाक शकता आमचें घर आसा तें 100 वर्सां तरी वयर आसा. अँड वी आर नीज गोंयकार्स. एवरी इयर गणेश आयडल्स आर केप्ट इन फ्रंट ऑफ आवर हावज. हेन्स वी वील नॉट गो फ्रॉम हियर. मॉडेल मा शील गो फ्रॉम हियर. हांव म्हणटा हांगासर तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता. हांगासर आमचे वाड्या वयले 10 जाणांचे गणपती हांगासर येता. तेन्ना आमचे हे इतल्या वर्साचे दायज आमी सोडून कशी वचची. आनीक हांव सांगपाक सोदतां म्हाज्या बापायचेर ताणें लँड ग्रॅबराचो टॅग लायला. लँड ग्रॅबर तो कित्याक म्हणटा हांव नको, बट तो जर तर म्हजो बापूय लँड ग्रॅबर आसलो जाल्यार तेज्या नांवान खूब प्रॉपर्टी आसपाच्यो. ताज्या नांवान प्रॉपर्टी ना. तुमी सोदूं शकता कानोळेन कोणायकूय विचारूं शकता तो गुंडा काय कोण पळय तो. दुसरें तेज्या नांवान जर तर तेणी जर तर लँड ग्रॅब केल्लें जाल्यार तो हांगासर जगाडचो नासलो. लिगली वचोन सगळें करचो नासलो. इतली वर्सां 2004च्यान तो झगडचो नासलो जर तर तो गुंडा आसलो आनी हांगासर दादागिरी करतालो आनी लँड ग्रॅबर आसलो. तुमची केसी खंयच्या हितून कोर्टान आसा तें मातशें. आमची कोर्ट सद्या सिवील सुटान सिविलान मॉडेलमा हॉटेलान आमचेर सिवील सूट घातल्या. ती चालूच आसा. तरी आसतना तांच्यांनी सगळें केलें. सिवील थंयसर चालू आसतना ते आमचेर CR गेले, फुडें एनजीटीन गेले, आमचें डेमोलिशन तेंच्यांनी घातलें. आतां मुणकाराच्या घराचेरूय येयलां. ते तोय पार्ट ते डेमोलिश करपाक सोदतात. आसूं शकता राजकीय खेळी आसाय म्हणून आसाय. कारण आमी आमच्या MLA कडेन गेल्ली, आमच्या मिस्टर मायकल लोबो कडेन गेल्ली. तेन्ना तेणी आमकां कसलोच तेणी सांगलें सपोर्ट करता म्हणून. सपोर्ट करता आनी तुमकां CMA कडेन व्हरता म्हणून. आदले दीस तेन्ना म्हणून येवपाचें आसलें पळय तेन्ना 2 तारीख. आख्खो दीस तेज्या ऑफिसान 7 घरा येयला. हांव आनी म्हजी भयण आसली. तेजे पयलीं हांव डॅडीकूय घेवन गेल्लें. बट तेणी कसलोच हें दाखोवंक ना. तेणी थ्रू पंचायत कसलो हेल्प करूंक ना. पंचायत दिसा कोण ना, सरपंच ना, आमचो वॉर्ड मेंबर बसून ना. वॉर्ड मेंबराक आनी पंचायतीन आदले दिसा दॅट इज ऑन 2 ऑगस्ट खबर आसली की आमचें डेमोलिशन जावपाचें आसलें. धर्मेन कांदोळकर. तेन्ना तेंच्यांनी आमकां एका उतरान बसून सांगूंक ना की बाबा तुमच्या फाल्यां डेमोलिशनाक येतलें म्हणून. ब्लॉक केला नाही हे सगळें तेंच्यांनी चल्ला. ते एक तलाठी रिपोर्ट घेतला तेंच्यांनी 2018चो. आनी तेणी तलाटीन सांगला की आमी सगळें एक्सटेंशन केलां आतां 18 म्हणून. ते तुमीच पळया आनी तुमीच प्रूव करा की आमी खरें तुमकां दिसता जाल्यार पळया की आमी 18 कितें तरी केलां म्हणून. इवन आमच्या ह्या घराचेर तेंच्यांनी फाटलो पोर्शन आमचें एक्सटेंशन म्हणून सांगलां आतां. आनी ते आतां फाटलो पोर्शन डेमोलिश करपाक मागता. म्हाजे हांव रावतालें तें घर 129/5 आसलें. जे त्या दिसा डेमोलिश केला पळय ते. म्हाजें लग्ना पयलीं पासून बांदलेलें ते. तेन्ना हांव थंयच पयलीं ओल्ड ते आमी 2007 तो म्हणटा डेमोलिशन केल्लें म्हणटा पळय ते पार्ट केल्लो डिमोलिशन. व्हेरी स्मॉल पार्ट डिमोलिशन केल्लो. सो ते कितें म्हणटा आमी 2017 परत रिकन्स्ट्रक्शन केलां. आनी एक मिस्टर आग्नेलो जे म्हणटा एका रातीन घर बांदलें. हांव विचारपाक सोदता एका रातीन घर बांदून जाता? ते बी कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ सिमेंट हावज एका रातीन जाता. आनी तो म्हणटा आपूण सरपंच आसलो आनी आपल्याक खबर आसली इलिगल म्हणून. ताका खबर आसली इलिगल म्हणून जाल्यार तेणी आमचे टॅक्स कशे घेतले घराचे.
परमिशनां कशी दिली इतली वर्स आयज मेरेन टॅक्स कसो घेता मुनकर केस तुमची आहा ती चलता थंय. हय आमची मुणकार केस चालूच आसा तरी आसतना ते म्हणटा मुणकार केस चालू आसून बसून फाटलो जो आमचो एक्सटेंशन आसा तो आफ्टर 1991 कित्याक ते कॅडेस्ट्रल प्लॅन जो 75 आसलो तेजेर सगळे हें करता तेन्ना आमचें एक्सटेंशन नासलें म्हणून ते म्हणटा की आमी एक्सटेंशन केला प्लॅनार ना म्हणून 70च्या प्लॅन तुम्ही आमचो थंयच आमी अजून टॉयलेट बसून आमच्या घरान बांदूंक ना म्हणटकूच तुमी चिंतूं शकता की ते कितले आदले आसतले जर तर आमी कितें आतां केलें जाल्यार एक टॉयलेट तरी आमी आमच्या घरान हाडटली आसली ते आमचे जावन आमचो टॉयलेट बसून फाटल्यान आसा भायर आसा आतां तेंच्यांनी आमकां सारकीच ब्लॉक करून उडयला तुमी पळोवपाक शकता हांगासर पत्रे चालू केल्या ते फाटल्या चाराय वाटेनी आमचे पत्रे आनी आमचे सारके वारें म्हणटा पळय जो सगळे ब्लॉक करून दवरला तेंच्यांनी डिमॉलिश केला पळय ते सगळे पार्ट तेंच्यांनी कवर केले फेन्सिंग करून आणि आमी ऑलरेडी पंचायतीन एक कंप्लेन दिली पण तेंच्यांनी शेनवार आयतार रात दीस काम केलें आमी पुलिशेकूय कंप्लेन दिल्ली पुलिशेनूय आमकां कांय येवकूच ना म्हणजे येयले पूण आमकां कांय हें करूंक ना तेंच्यांनी येयले आनी गेले आमी सॅटर्डे फ्रायडे कंप्लेन दिल्या ते आयज इन्स्पेक्शन केलां पंचायतीन सो तेंच्यांनी सांगलां आमी कितें प्रोसिजर आसा तो करता म्हूण सांगलां सरपंचा पूण सद्या पयलीं तेंच्यांनी आमकां ब्लॉक करून सोडल्यात हेजी पंचायतीची फ्रायडे हें आसली की स्टॉप द वर्क तांकां टू स्टॉप द वर्क बट तेंच्यांनी आयकलें ना आमी तांकां कितले सांगलें दाखयलें तेंच्यांनी आयकलें ना आमी पुलिसाकूय फोन मारलो ते पुलिसूय आमी म्हणटा आमी कांय करूं शकना आनी तेन्ना तेंच्यांनी सगळं काम चालू करून बाय संडे फूल पॅक केलें आनी इवन आमचे मोडला म्हणटा आमी बांदलेले पळय आमच्या घराचें तेंच्यांनी लोकांड न्हू कांयच धरूं ना पत्रे बित्रे सगळे खाटी बिटी बऱ्यो सगळे तेंच्यांनी व्हेले बऱ्यो बऱ्यो खाटी आसल्यो ते तेंच्यांनी डेमोलिशन केले चोरून सगळे व्हेले काडूंक आमकां दिवंक ना सांगा वचोंकूच दिवंक ना कापूस सारको दाण वगैरे लावलो ते हातूच लाव नाका रापूसाक रायट आहा ते मोडपाक ते हो मामलेदार आहा ते कलेक्टर आहा CRZ मनीस आहा हो सांगता मोडा रे मोडा आनी ते तेंच्यांनी CRZ फुड्यान तेंच्यांनी फेन्सिंग करपाक कॉमेस सुरू केलें. केलें तेन्ना आमी तांकां विचारलें सर आमचे मोडटा तुमी आनी ते फेन्सिंग करता तुमच्या फुड्यान तेंच्यांनी सांगलें आमकां तुमी कंप्लेन दिया म्हणून मागीर आमी एक्शन घेतात तो पर्यंत तेंचे सगळें जालें करून हे आतां मोडला ते CRZच्या हितून CRZान कंप्लेन केली तितून मोडला हें हय तेंच्यांनी एक्चुली ऑर्डर NGTची एक्झिक्यूट करूंक जाय आसली पण जो CRZचो ऑफिशियल येयलो तेजे कडेन NGTची ऑर्डर नासली ना आपली खुदची CRZ तो फक्त एकूच तलाटीचो रिपोर्ट घेवन भोंवतालो तो 2017 तेणी हें करून दिल्लो आनी हांगासर तो म्हणटा आपणे लोकला कडेन इन्क्वायरी केली इन्स्पेक्शन केलें पण आमकां ताजें कांयच भनक ना तो केन्ना येवन तेणी कसलो सायट इन्स्पेक्शन केलां आमकां कांय खबर ना आमकां तरी काय विचारूंक ना ताणें फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी एक तेंचे मनीस हाडले आनी आमचेर दाणे बिणे मारून आमची झगडी जाली जानेवारी 27 आनी थंयसर आमकांच क्रिमिनल चार्जीस लायले आमचे लोक नासले न्हू येयल्ले तेन्ना जाल्यार आमकां ते मारतले आसले त्याच दिसा इतले गुंडा बिंडा तेंचे आसले पूण आमच्या गांवच्या लोकांनी येवन आमकां वाटयले तर तेंच्यांनी गांवच्या लोकांचेर आनी आमचेर क्रिमिनल केस घातले अटेम्प्ट टू मर्डर चार्जीस लायले आमचेर कित्याक हॅरेसमेंट आमकां हो कित्याक आमी वचना म्हणून आनी जेन्ना ते आमचे कडेन उलयता ते सांगता आमकां आमी ह्यो केसी फाटीं घेता तुमी सेटलमेंट करा म्हणून म्हणजे आमकां इतले त्रास अशेंच की नीज गोंयकारांनी हांकां अशेंच दिवपाचें आनी वचपाचें नाजाल्यार तुमचेर केसी क्रिमिनल सगळे ते घालीत रावतले आनी आमी सोशीत रावपाचें आतां आमची ऑर्डर आनी आमकां एक सांगता आमकां कोणाचोच सपोर्ट ना हांगासर कोणाचोच ना तेन्ना आमी कितें करचें लोकांनीच आमकां आमकां फक्त तुमचोच आदार जाता आनी आमी कांयच चिंतूं शकना जाल्यार काय कितें आमी आमचें घर सोडून वचपाचें अशी ते आमचेर सद्या हें हाडलेलें आसा सगळे वाटेन तेंच्यांनी प्रेशर हाडलेलो आसा ते एकूच हें घर आसा आमचे कडेन आतां रावपाक आतां आनी एक सांगूं शकता की म्हजी आती तुमी पळोवपाक शकता तिजी एजी तुमी पळोवपाक शकता तिच्या टायमा वयले सगळें ती तुमकां सांगतली तिच्या टायमा वयले आसून सुद्दां तेंच्यांनी कितें केलें तिजी वर्सां पासून ती तुमकां सांगतली मातशें व्हडल्यान उलय हांव कृष्ण नायकाचें व्हडलें चेडूं म्हाजें नांव हंसा उलय हांव कृष्ण नायकाचें चेडूं व्हडलें म्हाज्या फाटल्यान ही 4 जाणां म्हाजी भयणी एक भयण आनी 3 भाव म्हणटकूच ते हांव
पयर हांवें तें आयकलें आनी म्हाका कितें जालें सारकें आग्नेलोचें. हांवें वाचलें म्हाज्या मोबायलार येयलां पळय तें आनी म्हाका पांयांसून म्हाका कितें जालें की म्हाजो भाव आनी म्हाजो बापूय आमी केन्ना आमी पासून आतां दिल्ल्या घराक पासून बरीं आसा, केन्नाच आमी कोणाचेर ना. आमी सारकीं उलयता आनी सारकीं म्हणजे खरें उलयता कितें तें आनी आमकां कोणाचें कितें तें ना. आनी हेचें आयकलें आनी म्हाका हें जालें की म्हाका आत्तां तेचे कडेन वचोन कितें तरी तेचो न्याय मागोवच्या. अरे बाबा तूं आमचेर कितें तरी आमचें वायटपण तुजे कडेन आसा, हां कित्याक आमकां अशें केलें तुका जाय जाल्यार घर तूं कितें तें करचें आसलें तें तेचें मोडलें. आं तें बी हांव ल्हान आसतना बांदलां न्हू. दुसरें गोठो तो आमचो, तो पासून हांव ल्हान आसतना हांकां कांय खबर ना भुरग्यांक म्हाज्या या. आनी तें आतां मोडलें म्हणून हांव ताका विचारूं म्हणून आतां म्हटलें म्हाका मातशें व्हरा गो थंयसर आनी हांव कितें तरी म्हटलें सांगता कितें तरी जावं न्ही तुजें तें. आनी म्हाज्या बापायक पळय तेणी चोर म्हटलो, म्हाज्या भावाक चोर म्हटलो. येदें व्हडलें रस्त्याक नांव आहा म्हाज्या बापायचें. बापायन म्हाज्या आयज सोसायटी चलयली, सरपंच हे पंचायतीन हें केलें, अख्ख्या गांवांक तेणी हेल्प केला पयलो. आनी आतां तो मागीर स्कूल चलयलें. आनी एक खंय असलें आतां म्हाज्या बापायक चोर आनी आमी रॉबर्स बी म्हणुच्या. आमी रॉबर्स आमकां एक चुड्याक पासून कोणाक आमकां नाका. म्हाज्या आवयक आसलें आमकां तेंच्यांनी सांबाळ्ळें. आई हें मातशें पळय गे आमी हांगा ना म्हणून आईन सांबाळ्ळें. म्हाज्या आज्याच्या वक्ता वयलें पासून तें आतांचें न्हू. म्हाजो शापाय पासून आमी शापायक हांव ल्हान आसतना केन्ना तर पळोवंक ना सारको. आज्जेक पळयली हांव ल्हान आसलीं. हे तुळशीच नांव आसा आमचें 54 कितें तरी नांव आसा. म्हणून तुमी तेंच्यांनी आमकां सांगलें न्ही आगो हें काकुल्याचें बाट. आनी दुसरें गोश्ट कितें काकुल्यान सांगलें आमकां दादान श्रीधर काकुलो. हांव ल्हान आसलीं पाडूंक सद्दां येतालो तेन्ना तेणी गोठो पळयला तें बांदता तें मागीर तेच्या भुरग्यांनी पळयलां. मोहन काकुलो म्हाज्या वांगडचो आसतलो कित्याक हांव तेच्या हेका बी गेल्या मुंजीक बी हांव गेलें म्हणजे आमकां खबर ना तो भाटकार आनी आमी म्हणकार्या म्हणून. आमी अशें केन्ना वागोवपूय ना आनी आमकां येत ना कित्याक घर आमच्या बापायन बांदलां येदें व्हडलें. आनी तेणी सांगलां कितें आमकां श्रीधर काकुल्यान, अरे कृष्णा कित्याक भियालाय रे, हें मोड दे आनी व्हडलें माळयेचें बांद रे, म्हाजो हेल्प दिता तुका. म्हाज्या फुड्यान तेणी सांगलां. बाप्पान मागीर तें आयकलें आपले कडेन काय इतकें हांव मनान अशें म्हटलें आपूण कामडावलो दादा सांगता. बाप्पान मागीर म्हाज्या हें बांदलां तेन्ना तेणी सांगतकू बांदलां हें आनी फातराचें बांदलां. आनी आमकां केन्नाच ऑब्जेक्शन हाडूंक ना, कोणीच हाडूंक ना तेज्या भुरग्यांनी हाडूंक ना. पाडूं एका म्हयन्यान येतालो आमी वयतालीं. केन्नाच आमकां कितें हें दिवंक ना. हें आतां पळय तेंच्यांनी घेतलां पूण ही डेल्ली पॉलिटिक्स तेंच्यांनी भितर ह्या CR जाणांक बांदूं येता आतां. तेच आमी तेजेरूच कंप्लेन केल्या की ते दिसा आमचे मोडले पळय तेन्ना सोमतेच इन फ्रंट ऑफ ऑफिशियल्स दे स्टार्टेड पुटींग द सिमेंट पोल्स एंड ऑल. ते दिसा आमी व्हिडियो केल्लो, आमी पुलिसांकूय सांगलें. ते म्हणटा तुमी पयलीं कंप्लेन करा मागीर आमी एक्शन घेतली. आमी कंप्लेन केली बट हे आतां 99 कंप्लेन केल्ली तेन्ना फेन्सिंग केला पळय ते कोणीच एक्शन घेवंक ना. आयज आमी फ्रायडे कंप्लेन केल्ली तेन्ना सरपंचान इन्स्पेक्शनाक काडलें पूण तेंच्यांनी ते मेरेन सगळें बंद केलें. आयज तेंच्यांनी पंचनामा म्हणटा तो केला, इन्स्पेक्शन केलां आनी आमी तेंच्यांनी थंय बरयल्लें आसा की कितें परमिशन आसा पळय तें तेंच्यांनी हाडून दाखोवचें म्हणून. तेंचो थंयसर कोणूच ना. तेंचो हा तो फक्त जे कोण बाउन्सर्स आसले आनी जे कोण काम करता पळय तेंचे कडसून तेंच्यांनी सायन घेवन गेला. आमकां तेंच्यांनी कांय सांगूंक ना. आमी जेन्ना विचारली तेन्ना ना आमी फॉलोअप करतले म्हणून ते गेले. तेच्या कुशीक आनी एक जें घर आहा पळय 2017-2018 बांदलें न्यू कन्स्ट्रक्शन घर, ताचें कशें कितें? ते आमच्याच कजनांनी बांदलेले. तांकां तेंच्यांनी भेकडून कितें करून सेटल केलें. तांकां हें करून तांकां हांगासरली काडली आनी ते थंयसर ते रावताले. ते दिसा ते आमी पयलीं सांगलेलें ते मोडा म्हणून कित्याक ते CRZाक आसले आनी ते कोण हें वचोंक नासलें. NGTक आमी गेल्ली आमच्या 2 घरांक लागून 3 घरांक लागून आमच्या 3 घरांक लागून. तेन्ना ते घर आमी सांगलें पयलीं मोडा कित्याक CRZची ऑर्डर ताका पयलीं लागता. त्या घराक येल्लो घर आसलें पळय तें जे मॉडेलमानी घेतला ते थंयसर रावताले, बाउन्सर रावताले तेंचे. ते सगळे कॅमेरा आसले. तेन्ना आमचे कोणीनूच आयकूंक ना. आमी सांगलेलें तांकां ते मोडा आमी आमचें सामान तरी काडटा म्हणून. जे व्हॅल्युएबल ती एकटीच आसता बाबडी, तिका घोवना, तिचे चेडूं तेणी हांगासर धरूंक ना बेश्टो भंयान. ती सामान काडूंक बसून तिका दिवंक ना तेंच्यांनी ते दिसा. आनी आमचे खाटी बिटी सगळें तेंच्यांनी डेमोलिशन केलें. आमी भायर काडून दवरल्यो त्यो बसून तेंच्यांनी मोडल्यो. इवन आमची झाडां आसली थंयसर ती सुद्दां झाडां तेंच्यांनी सगळे 3-4 डे
हे घातले JCB घातले आनी सगळे क्लियर केले आनी आतां लेवल करून दवरला आख्खे प्लॉटाक तेंच्यांनी. ते कोणी केला ते आमी आतां CRZ ऑफिसरान केला काय हेंच्यांनी केला ते आनी ते दिसा सगळे ब्लेम गेम चलताली. CRZ ऑफिशियल्स म्हणटाले मामलेदाराक हें करा, मामलेदार म्हणटालो आपले कडेन कांय ना, CRZ ऑफिशियल कोण आसा तो हें पळयता म्हणून. आयज पंचायतीचें इन्स्पेक्शन आसलें, हय आसलें. सरपंच आसलो, हय आयज येयल्लो सरपंच पंच सगळी फूल पंचायत हांगासर आसली, सेक्रेटरी. न्हू पूण ह्या जे तुमचें स्ट्रक्चर आसलें हें तेंच्यांनी CRZ भितर येता म्हणून म्हणलां. हय पूण दुसरें स्ट्रक्चर आसा तें कशें करूं शकता? आमकां खबर ना. ते म्हणटा एक्सटेंशन केलां आमी आफ्टर 1991. आमकां प्रूफ करा म्हणटा ते. तेंची सर्वे कॅडेस्ट्रल प्लॅन आनी दुसरो सर्वे जाला तो डायरेक्ट 2003 जाला. तेज्या मदीं ते प्रूफ करिना की आमी 1991. ते म्हणटा आमकां प्रूफ करा की तुमी बिफोर 1991 बांदलां म्हणून. सो ते म्हणटात की आमी आफ्टर 1991 बांदला, सो ते अंडर CRZ हितून येता आनी ते मोडचे म्हणून. तुमी आतां हेजेर थोडे हेजेर दोन हेजेर ओकुपंट म्हणून शकता. हय हय ऑक्युपंट म्हणून आसा ते आसा. ऑक्युपंट म्हणून आसा 2 प्लॉट, एक 129/6 आनी 129/1. म्हणजे ज्या जाग्यान आग्नेल XMLAन वानिला घातलेले पळय ते, आनी ते तेणी आपले म्हणून दाखोवन कशें खंयच्यान तेजे जाले आनी कसो तेणी पार्ट करून तो विकलो हेंकां ते बी आमकां कांयच खबर ना. आनी केन्ना ती सेल डीड जाल्या हे बी आमकां खबरूच ना. आमकां जेन्ना हेंच्यांनी आमकां कोर्टान येला तेन्ना आमकां कळ्ळां की हे सगळें विकलां म्हणून. जितून आमी ज्या जाग्यान आमी रावता, आमची घरां आसा, ते आमकां कांयच कळनासतना तेंच्यांनी सेल डीड केल्या हेंच्या बरोबर, मॉडेलमा बरोबर, पॉवर ऑफ अटर्नीच्या विदावट एनी भाडकार नासतना थंयसर. तुमचें जें स्ट्रक्चर डेमॉलिश कितें केलां आनी कितें करूं केलां? डेमॉलिश आमचो एक 425 सर्वे नंबर हावज नंबर आसलो. जस्ट 1968 आमी टॅक्स पे करताले, जितून हांव रावताले. तो डेमॉलिश केला फूल हावज. आनी एक आसले 424/1 जी ओल्ड चाळ आसली, तुमकां आमी फोटोग्राफ दाखयता, ती एक डेमॉलिश केला. 2 घरां आमची डेमॉलिश केला तेंच्यांनी. NGT ऑर्डर ना. आसा दाखयता. What does the NGT order say? NGT ऑर्डर सेज हांव तुमकां लास्ट पॅराग्राफ हे करून दाखयता की अकॉर्डिंग टू द अपील फोर्थ पॅराग्राफांसून हांव तुमकां वाचून दाखयता. तेंच्यांनी मेन्शन केला की वी हॅव हर्ड द लर्नड काउन्सिल फॉर अपॅलंट. शी सबमिटेड दॅट द अपॅलंट वॉज मुनकार ऑक्युपंट and is protected under the Goa Daman and Diu Munkar Protection from Eviction Act 1975. It was explained that Munkar's occupants were occupants with the permission of Bhatkar's original owners and they could not be evicted under the Munkarial law. तुम्ही घालेलो केस NGT आमी घातलेली. आमी स्टे घेवपाक गेल्ली की ती हे CRZान आसली. CRZांतल्यान आमी चॅलेंज केला चॅलेंज केली CRZ. आमी NGT. म्हणजे फर्स्ट हियरिंगाक केस फर्स्ट हियरिंगाकूच केस डिसमीस जाला. आनी तेंच्यांनी हांगा मेन्शन केला की जेन्ना डेमोलिशनाक येतले पळय तेन्ना तेंच्यांनी स्ट्रक्चर्स आयडेंटिफाय करचे आनी मागीर एक्झिक्यूट डेमोलिश करचे. बट तशें कांयच जावना. ते येयले आनी सोमते तेंच्यांनी मोडपाक चालू केलें. कितली घरां डेमोलिशन 3 तेंच्यांनी ऑर्डर is for 3 houses. ना 3 म्हणून अशें घालूंक ना. ऑल houses म्हणून घातले. इवन द मुनकारियल हाऊस. Yes, house. ऑल हाऊसेस म्हणून घातला. पूण सद्या तेंच्यांनी डेमोलिश केला 3 houses. 2 are ours and 1 is theirs, which they have settled. we can file a review petition, no? with NGT. Yeah. Review of the order. Order.